आमचे दियेसुजीन दर एका वर्साक एक अर्थाभरीत गवळीक विशय विंचून काडूंक आमचे यादनीक भारी वावुरतात. हो गवळीक विशय आमी वरसभर नियाळटात. कसल्योय समारंभण्यो कार्यावळी जातात तेन्ना त्याच विशयाचेर आदारून समारंभ मांडून हाडटात. ह्या वर्साचो गवळीक विशय भरवसो आमकां फटयना. जेजूचेर भावार ठेवल्यार आमी केन्नाच निराशी जावची ना, पूण जिवंत जेजू आमकां सोदून सोडवण दितलो. आयच्या शुभवर्तमानांत आमकां तेंच मेळटा. शिमांवची सासू जोरान फडफडटाली. ताणी जेजूक विनंती केली. जेजून हात लावन जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो. बरी जावन ती तांचो परामोस करूंक लागली. जेजू साबार जाणांवेले देंवसार काडटा आनी पेखवणी मेळून लोक म्हणटा, तूं देवाचो पूत. जेजूक व्हडविकाय नासली. सादेपणान तो देवाच्या राज्याची परगोटणी करीत रावलो. आमच्या गरजा आकांताच्या वेळार जेजूक उलो मारुया. काळजांतावन मागणें करुया. भरवसो आमकां केन्नाच फटोवचो ना. हें देवाचें उतर काळजांत रिगोवया.